फोणेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या। फोणेकारांक हो एकसुरो ग्राउंड पूण ताजीच देखरेख सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या। ग्राउंडाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी। हो ग्राउंड काय स्क्रॅप यार्ड हो एक मोठो प्रस्नचिन्ह आता थळाव्यांक उप्रासला। पळयात पुराय बातमी। फुटबॉल क्रिकेटा खातीर हो खेळा मैदान म्हणून फोणेकारांक हो एकुलतो एक मैदान आसा। तशेंच हांगा वॉकिंग ट्रॅक आसा, पूण सारकी देखरेख नाशिल्ल्यान मैदानाची सोबीतकाय उणी जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। टॉयलेटी सामक्यो कुशिल्ल्या अवस्थेत, जिमखान्याची अवतिकाय, मैदाना कुशीक झाडां वाडल्यात। पळयात पुराय बातमी। लेडीज आनी जेंट्स हांगा चलता। सर्टन एजीर मनशाक इमिजिएट टॉयलेटीन वचची पडटा। टॉयलेटीची परिस्थिती पळयत जाल्यार फोंड्यान सगळ्यान वायट टॉयलेट म्हणटा ती हांगा ग्राउंडा वयली आसा। टॉयलेटीर वयर एक टाकी आसा, ती टाकी उदक भरून व्हांवत आसा, तिजेर कोण लक्ष दिना। दुसरो हांगा एक जीम आसा, अत्याधुनीक जीम तो, पूण त्या जिमान कसलीच सुविधा ना, कसलीच मशिनरी ना, जिमाचे कसलेच ना, फक्त ते कोच येता, बसता, वता। हांगा मेंटेनन्स ना म्हूण ते कोबरा हांगा येता। कुत्र्यांच्यो तर राशी, आमी धांवता, आमी चलता, आमच्या फाटल्यान कुत्रे धांवता, तेन्ना हांगा मेंटेनन्स करपाक जितले लोक आसा। आयज स्टेडियमार पळयत जाल्यार आमकां दुर्दशा जाल्ली दिसता। तितून भितर आनीक ऍड करता की ग्राउंडार भितर जायत्यो बियरीच्यो बाटल्योय बीन दिश्टी पडल्या। हिंगा स्पोर्ट्स पर्सन येता काय हांगा कोण येता, हिंगा कोणाचें तर लक्ष आसपा जाय। हिंगा पळयत जाल्यार हिंगा कोणाचें लक्ष आसा हें दिसून येना। हांव आसा सद्या आमच्या फोंडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर, नागा मस्जिद म्हणटा थंय। आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान जी पब्लीक टॉयलेट आसा हांगा, त्या टॉयलेटीची दुर्वासा तुमकां व्हिडिओचेर दिसची पडटली। इतली घाण आसा भितर, नळाक थंय कॉक बी कांय ना, ते फक्त घोडयो घुसोवन दवरल्या दोन नळांनी, उदकाची अक्षरशः विलेवाट लागता दिसभर। हो ग्राउंड जर तुम्ही पळयत, हे ग्राउंडाक लॉन ना, कंप्लीट अर्दो ग्राउंड सगळी माती आसा। आणि जे जाणटे ज्येष्ठ नागरीक हांगा बायलो हांगा जे सांजे वॉकिंग करता, तांचे सगळे नाकान तोंडान सगळो हो धुल्लो वता। ह्यो वॉकिंग ट्रॅक तुम्ही जर पळयतलो जाल्यार ह्यो पळया वॉकिंग ट्रॅक पळयात की हो हांगच्यान वॉकिंग चालू आसता आनी तातूंतल्यान ही धूळ जर तुमी पळयत त्या ग्राउंडार ती सांजचे भुरगे हांगा खेळटात आनी ती माती वयर उसळटात, तातूंतूच सगळ्यांच्या लंग्सान ही माती वता। आमी हांगा हेल्थाक लागून वॉकिंग करता, पण जर पळयत जाल्यार हांगा ही माती जर पळयत जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता। तुम्ही ग्राउंडार जे स्क्रॅप पळयतलो, कितले वर्सां जाली स्क्रॅप पडून आसा, त्याने ह्या स्क्रॅपाची विलेवाट लावपा जाय आशिल्ली। हो ग्राउंड कसो दिसपा जाय आशिल्लो, कारण हांगा सगळे स्क्रॅप यार्ड दिसता फाटल्यान। हांगा कालूच काय पयर कितें तरी एक कोबराक रेस्क्यू केल्लो आसा, तेन्ना हांगा प्राणी येवपाक लागले, कित्याक प्राण्याक आवडटा कितें अशें स्क्रॅप बीप आशिल्ले थंयच हांगा ते तांचे घर करता। हे टॉयलेटीची तुम्ही दुरस्ता पळयतले। आनी म्हजी मागणी आशिल्ली, बाब गोविंद गावडे, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गोवा, एक कार्यक्षम मंत्री तूं, तुजे कडल्यान म्हाका अपेक्षा आसा की जाता तितले बेगीन हे कामां ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जावची, ताची मागणी आसा। आमकां फोंड्यान एकूच एक लाडकोसो ग्राउंड आसा, ताजी ही दुरावस्था जाल्ली आमच्यान तरी पळोवपा नजो। हांवें क्रिकेट प्रेमी, हांवें क्रिकेट लवर एंड स्पोर्ट्स पर्सन, तेन्ना हांव मागणी करता अख्ख्या फोंडेच्या लोकां तर्फे की जाता तितले बेगीन ह्या ग्राउंडाची तुवें परत एकदां बांदणी करची। गोवा 365 खातीर कृष्णा रायक, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।